पयलीं म्हणल्यार अशें जाता की हांगासर आमचे हे चड खूब व्हडलें रान जाता विच इज कनेक्टेड टू बायतोकॉल टू आमचे प्रभुनगर टू हांगासर आमचे सपना पार्कान. सो हो फूल एरिया जाता फॉरेस्ट म्हणजे फॉरेस्टान पडटा अशें पळोवंक गेल्यार. सो हांगासर कितें जाता एक तर लायटी घालून इतले करून सुद्दां सगळे जनावर आतां हे तरी हेचे लेपर्ड सायटीन जाले हेच्या पयलीं गवेरेडे येयल्ले आसा. आतां हे गवेरेडे येवन सुद्दां आतां ते सद्या बंद जाले पूण हे लेपर्ड सायटींग जाता हे फर्स्ट टायम जाला हांगासर अशें केन्ना जावनाशिल्लें. आतां हो लेपर्ड जो आसा तो हांगासरल्यान भितर सरोन भितर तेंगेर मंदार हाडपेकाराचें घर तेज्या घरान भितर सरलो. तो पयलीं कळोना. आतां समज पयलीं कळयलें जाल्यार एक कितें तरी करपाक मेळटालें ते तो ते वटेन न्हिदलोलो जावं थंय अलर्ट आशिल्लो म्हणून तें कळ्ळें नाल्यार आमकां कांयच कळचें नाशिल्लें. दुसरी गजाल कॅमेरा लायल्ले आसा ना जाल्यार तो येयला गेला खंयच्या कुत्र्यांक खाल्लें कितें कांयच कळचें नाशिल्लें. मागीर कितें जालें तो थंयच्यान वयर सरलो म्हणून हे कुत्रे भुकपाक लागले म्हणून तो अलर्ट आशिल्लो म्हणून तो ते वटेनच्यान भायर सरलो. पयलो म्हणून तेन्ना तो सायड जालो की बाबा तो येता थंय म्हणून आतां तो केन्नाच्यान येता कितें जाता तें आमकां कांय खबर ना. पूण तो दिसलो थंयच्यान असो भितर सरलो आनी त्या कंपाउंडाच्या थ्रू तो उडकी मारून भायर गेलो. आतां ही गजाल परत घडोवंक जायना म्हणून गव्हर्मेंटान कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें पावल उचलचें तें तेंच्यांनी तेंकां खबर आसतलें. आतां मातशे पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे लोक येवन गेले पळोवन गेल्या. सो तेंच्यांनी सांगलां की लायटी चालू दवरा आनी कुत्र्याचो मातसो बंदोबस्त करा म्हणजे हे कुत्रे आमचे पाळयले. हे रस्त्या वयले काय न्हू हे आमचे भितर आसता वो आमचो हांगासर बांदलेलो आसता तेका आमची केज आसा. सो आतां तेजो एक बंदोबस्त कर म्हणून सांगला आनी बाकी इतलेंच हे कर कॉन्शियस रावा म्हणून सांगलें. एक सायटींग जायत जाल्यार रोखडेच फोन करा किंवा अलर्ट जाय फक्त लायटी चालू दवरपाक लायला. अभिजित प्रकाश परब. पहिल्यान पयलीं जेन्ना ह्या वाड्याचो बोर्ड मेंबर म्हणटा तेन्ना सांगूंक सोदता की मेस्तवाडा हो हायली डेन्स पॉप्युलेटेड फॉरेस्ट एरियाच्या मदीं एक येता. जे करून चारूय सायडींनी एक दोंगर आनी एक फॉरेस्ट हे सगळी एरिया हांगासर आसा. किंचित कितकीशींच वर्सां जालीं की हांगा मेस्तवाड्यार वायल्ड जे एनिमल आसा तेका सायटींग आमचे कंटिन्युअस आसता. तुम्ही खुबशे न्यूजा मिडिया थ्रू पळयला आसतले फाटल्या दिसांनी गवेरेड्यांचो सामको कंटिन्युअस आतंक म्हणटा तसो आशिल्लो. अशें न्हू की रातचेच देंवताले जाल्यार दिसाचे सुद्दां उजवडीत आमकां हांगा वायल्ड हे आमकां पळोवंक मेळिल्लें आसा. कितें जाता की दोंगर क्रॉस करून सकयल देंवन एक आमगेलो व्हाळ व्हांवता. सो एवरी टायम आमी ऑब्जर्व केला की ते उदक पिवपाच्या कारणा खातीर ते जेन्ना क्रॉसिंग करता तेन्ना ते सकयल पावता. नॉट ओन्ली आमकां गवरेडे जाल्यार आमकां रानदुकर आनी साळी अश्यो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो आमकां हांगा वायल्ड लायफ मेळिल्ली आसा. कालचो जो संदर्भ आसा तो सामकोच व्हेरी डेंजरस. मुद्दामून सांगूंक सोदता कित्याक की आमकां काल सकाळ फुडें म्हाका इंटिमेशन आयलें की बिबटो वाघ आमच्या हांगासरले म्हाजो नेबर मंदार आडपेकर तेज्या घरान डायरेक्ट एंटर जालो. तेज्या कंपाउंडान भोंवलो. ऑलरेडी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग्स आसा जे तेणेन म्हाका धाडलेल्यो आसा. जाता कितें की ह्या टायमार जेन्ना कुत्रे भोगता तेन्ना एक मनशाची जाग जाता आनी तेणेन तेजे सायटींग पळयले आपल्या व्हिडिओन. एकदम सामकी आमच्या वाड्यार अख्खे एक सामकी एक भीती निर्माण जाल्या लोकां मदीं. इमिजिएटली हांवें सगल्यांक कळोवणी सुचोवली की बाबा जे जे भुरगीं जावं रोडार खेळटा जावं एक्सेस आसा तेंकां पयल्यान पयलीं भितर व्हरचें. खंयी कुत्रो भोगता तेका नजरअंदाज करचो न्ही, सायटींग करचें आनी मातशें विजिलंट रावपाचें की बाबा हो वाघ आयज हांगासर कदाचित भोंवो शकता. त्या भायर इमिजिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केल्लो आसा. आमगेले RFO श्री दीपक तांडेरकर ताचे आनी म्हाजे बरें उलोवप जालां की आमी फुडें वचोन हेजेर कशें एड्रेस करतले. तेंच्यांनी ऑलरेडी आत्तां जस्ट आपली टीम धाडलेली. तेंच्यांनी एरिया इन्स्पेक्ट केल्या आनी फुडें वचोन आमी त्याचेर एक कंबायन कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. पूण म्हाजे तर्फेन हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ह्या लेपर्डाक तेंच्यांनी नजरअंदाज करचो न्ही. हें तेजें फर्स्ट सायटींग. हें डजंट मीन की बाबा तो परतो येवचो ना जावं आनी कितें. मे बी खंयच्या खंय ना जाल्यार दिसा उजवडीक एक भुरगे झापडीक मेळपाक शकता जावं एक मनीस झापडीक शकता. कित्याक हांगा एक टोटल कम्यूट आसता. हांगा सपना पार्क बेतोड्याचे लोक हांगा चल्ल्यान यूज करता हो रोड आनी ह्या सायडीन बाकीचे लोक इंटरफियर जाता. सो हांव म्हणटा कितें हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मदत मागता की तेंच्यांनी इमिजिएटली ह्या लेपर्डाक जाता तितके बेगीन हेगेले फुटपाथ पळोवचो, हेजी वाट पळोवची आनी जाता जाल्यार बेगीच्या बेगीन एक केज लावन तेका कसो भशेन हॅरेस करपाचो. त्या भायर फाटल्या दिसांनी पंचायती मार्फत एक लेटर धाडिल्लें. हें जाल्लें गवरेडे जेन्ना आमी सायड करताले तेन्ना
की ह्या एरियान वेगवेगळ्या जाग्यांचेर कॉशनरी बोर्ड लावपाक जाय की हांगा वायल्ड एनिमलाचे इंटरसेप्ट असता. सो जेन्नाय कोणी ट्रॅव्हल करता सो ताणें आपल्यान लक्ष दवरचें. त्या करून एक बोर्ड सकयल लायल्लो आसा ऑलरेडी, पूण हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता की आनी अशे बोर्ड येवचे हांगा, जेणे करून लोकांक कळपाक जाय जो भायलो लोक येता जो कितें की हांगा वायल्ड लायफाचे इंटरसेप्ट आसता.